बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी मोगाचनो आमची बास अशी या कार्याक तुमकां माया मोगाचो स्वागत। आमच्या ह्या कार्यांत आमी जायतें शिकल्या आनी जें आमी शिकलें आसा तांतलें आमी हेरांकय शिकचे खातीर धाडून दिलां। बरी गजाल। आज आमी वाक्य विन्यासाच्या विशयांत शिकुया। वाक्य विन्यास अशें म्हणून सांगल्यार आमी खंयचीं वाक्य कशीं आसात, कोंकणीचें वाक्य कशें आसचें अशें म्हळ्यार उतरां गुंथून गुंथून वाक्य जाता। वाक्याची बांदावळ कशी आसता हें आमी पळयता। अशें ह्या बांदावळींत कांय वेळार आमचे मतींत अशें आसा मस्त उतरां जायतीं उतरां आसात तें दाळ वाक्य जाता म्हणून गरजेचें न्ही। एकच उतर एक वाक्य जावं येत। उठ, बस, बरें, जायत। स्वतंत्रपणी एक एक वाक्य एक एक उतर एक एक वाक्य अशें जाता। आनी अशें आमची ती उक्ती अठरेन्स म्हणून म्हणटा पळय पुर्त्या मापान अर्थभरीत जाता आनी कितेंय जाय म्हणून ना। पूण आमी सांगलां वा आमी जाणाव कोंकणींतल्या वाक्य रचनांत कर्तो, कर्म, क्रिया असली मांडावळ आसा आनी खंयच्या वेळार कर्म ना कर्तो ना ते दाळ कर्म आनी क्रिया ह्या संदर्भ अशीं जाता। तरी आनी एक वाक्य पळया। पास्को बरो वाक्य जालें। पास्को शाणो मनीस वाक्य परतें जालें। अशेंय आमी वाक्य करूं येता। कांय वेळार आमकां अशें एक चिंतप आसा क्रिया ना तर वाक्य जायना देखून आमी तें जावन आसा वर्तवता असलें उतर बसोवचें आसता। गरज नासतना बसोवचें आसता। पास्को बरो मनीस जावन आसा। पास्को ह्या घरचो वडील जावन आसा। पळय जावन आसा नाका पास्को बरो मनीस पास्को ह्या घरचो वडील सोंपलें वाक्य पुरतें जालें। अशें गरजे भायर तें जावन आसा आमकां तें जावन आसा म्हणलें नाकाच अशें कांय वेळार आमी हाचेर विचार केल्लो तो तुमकां कळीत आसा। अशें हें आमी उडासान दवरचें। ताचे सांगता वाक्य करता आसतना आनी एक विशय आसा अन्वय म्हणून ताका आमी एग्रीमेंट म्हणटा म्हूण सांगल्यार तें विवर दिवच्याकय चड करून हांव तुमकां देखी दितां। पळय काळो पाडो, धवी गाय, मोडलेलें कदेल। पळय तें धवी काळी धवो काळी मोडलेलें हें सकट आनी एक ताचे उपरांत येवच्या नामाच्या लिंगाक आदारून तें अन्वय जाता वा एग्रीमेंट जाता लागीं येता अशें आमी समजता। तशें म्हळ्यार हांव आयलो, हांव आयलीं, नपुंसक तर हांव आयलें अशें येता। तर देखून ताणें म्हाका बरो आंबो दिलो, ताणें म्हाका नितळ उदक दिलें, ताणें म्हाका पेज जेवंक दिली। पळय अन्वय म्हळ्यार एग्रीमेंट कशें जाता म्हण सांगल्यार वाक्यांत दिल्ल्या नामाक उतरांक पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हें मतीन धरचें। वचन एकवचन बहुवचन अशें उडासान धरचें। तशेंच ताचो काळ खंयच्या काळांत तें आसा अशें उडासान धरचें आनी वाक्य रचचें। देखून वाक्य रचना कशी आसचें वाक्य विन्यास कसो आसचें म्हणटा आसतना वाक्य विन्यास करता आसतना थंयसर वाक्याचें एग्रीमेंट वा वाक्यांत अन्वय हेंय गरजेचें। आमची वाक्य त्या रितीर आसूंक जाय तसले रितीर आमी वाक्य घडोवंक जाय अशें म्हूण सांगून तुमकां मोगाचो उलो।
तुमकां सगळ्यांकय ह्या कार्याक हजर आसलेल्यांक आनी हें कार्य जायत्या जाणांक पावयतल्यांक देव बरें करूं. आमची भासशी कोंकणी भासशी, आमची भास कोंकणी भासशी.